नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार हांव दीप्तिका कोळकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं वयश मुखेल खबरो केली अटक फारपेट प्रकरणात सचिन कुर्टीकर जाल्लो जखमी तपास आसा सुरू मुख्यमंत्र्यांच्या उतरांचेर म्हयनोभर चालू आशिल्लें धरणे आंदोलन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी निमाणे घेतले फाटी एसटी समाजाचे प्रश्न सुटावे ना जावपाक भाजपाचे सरकार जापसालदार फेब्रुवारी मेरेन कोमुनिदाद सुवातींनी आशिल्लीं घरां कायदेशीर वा बेकायदेशीर करपाचे अधिकार दितले कोमुनिदाद संस्था केंद्रीय मंत्रिमंडळान एसटी आरक्षण विधेयक संसदेत संमत करपाचो निर्णय आमकां मान्य ना आदिवासी समाजाचे म्हणणे आनी गोंयांत दिसान दीस अपघातांच्यो घडणुको वाडत आसात गोवणे जाल्ले भिरांकूळ अपघातात 2 जाण जखमी उपचार आसा सुरू आता खबर विस्तारान गोंय राज्य हे सध्या वेगवेगळ्या गुन्यांवां खातीर गाजता ताका लागून गोंय हे गुन्यांव करपाचें केंद्र जालां असो आरोप आमदार विजय सरदेसाई हांणी केला गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था पिड्ड्यार जाल्या तशेंच गोंयांत येवन गुन्हो करप सहज सोंपें जालां अशें गुन्यांवकारांक दिसता अशें विजयाचें म्हणणें गृहमंत्री तशेंच मुख्यमंत्र्यांक गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं कांयच पडिल्लें ना असोय आरोप विजयान केला एक शूटआउट म्हळ्यार कितें 15 लाख लोकां भितर एक शूटआउट व्हडलें जाला तो आतां शिव शंभर केला अरे तूं पळय पयर जो एक INLD इंडियन नॅशनल लोकदलाचो लिडर ताका हरियाणाक शूट केलो शूटान खंय मेळ्ळें गोंया मेळ्ळें कोणाक मेळ्ळें गोंयच्या पुलिसाक मेळूना ते पुलिसांनी आयले आनी गोंयच्यान तांकां व्हेले सो गोवा इज नाव अ सॉफ्ट स्टेट इट इज नाव सर्टिफायड सॉफ्ट स्टेट म्हळ्यार कितें हांगा कितेंय कोता येता खंयी खून कर हांगा यो आनी अशें खुनी जर खूब भरले आनी ते जर एक बरे पोजिशनांनी बसपाक लागले जाल्यार तांकां कितें दिसता की गोंयानूय शूट आउट करुया सो नाव इट वील क्वायट बी कॉमन प्रॅक्टीस हेच्या भशेन चलना महाराष्ट्रान सायडीन MLA शूट करता पुलीस स्टेशनान भितर तितले फुडें आमी पावूंक ना बट वी आर ऑन द वे सो तसो आमचो विकसीत भारत आमी लायिल्लो आहा भारतान आमी सारके पावयल्ले आहा आनी सारके आमी तिथे रुळार आहा आनी कितें सांगतलो हे अशें शूटआउट जावप होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन आज शिवरात्रीक मागप हें म्हाका सारकें दिसता कळ्ळें तुका आतां होम मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेवचो तो ओवरलोडेड आहा तो नॅशनल BJP खातीर कॅम्पेन करता कितलो टायम मेळटा हे सगळे बारीक बारीक शूटआउटां ते आय थिंक हेज टू रिडेडिकेट हिमसेल्फ टू गोवा हाय टायम गोंय हातांतल्यान भायर वता एसटी समाजाचे प्रश्न सुटावे ना जावपाक भाजपाचे सरकार जापसालदार आसा तशेंच ह्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करपी सरकारांतले 2 मुख्य फुडारी म्हळ्यारूच सभापती रमेश तवडकर आनी मंत्री गोविंद गावडे समाजाचे प्रश्न मांडून ते सुटावे करून घेवपाक अपयशी थारल्यात अशें विधान मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेचे निमंत्रक ॲडव्होकेट जुआंव फर्नांडीस हांणी केला उठा आंदोलनाचो वापर लेगीत राजकीय हिता खातीर ह्या फुडाऱ्यांनी केला असोय आरोप तांणी केला ते गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत गोमंतकाच्या ब्युरो चीफ सुशांत कुंकळेकर हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार उलयताले तर तुमच्या आंदोलनातलो एक सामको खडेगाठ दोग जाण खडेगाठ लिडर जे तांच्या सरकाराक आसा तेही काय पर्स्यू करना आतां हांव सांगता न्हू रमेश आसा आनी एक गोविंद गावडे आसा हांव तुमकां आतां कॅटेगरीक स्टेटमेंट करता जे बाळ्ळी जे आंदोलन केल्लें which was supported by BJP or the then ruling party ते समाजा खातीर न्ही ते इतल्या खातीर केल्लें की एक सरकारा उडोवन दुसरी सरकार सत्तेर हाडपा खातीर आनी तातूंतल्यान ज्या लिडरान लीड घेतिल्ली ताणें आपली पळ बसपा खातीर समाजा खातीर समज खऱ्या अर्थान केल्लें जाल्यार जो मेरेन समाजाचे जे डिमांड घेवन एजिटेशन मुखार व्हेल्लें ते
जो मेरेन ते डिमांड फुलफील जायना तो मेरेन तें एज्युटेशन चालूच आशिल्लें. पूण अजूनय जे डिमांडा खातीर एज्युटेशन केल्लें 12 डिमांडा म्हणटा तेमी घेवन गेले ते मेजर डिमांड आहा ते अजून ऑलमोस्ट 7 ते 8 डिमांड अजून फुलफील जालें ना. तरी आसतना तू डायरेक्ट एक आरोप केला आणि हो आरोप डायरेक्ट वता खंय एक तेन्नाचे मेन लिडर म्हणटा एक आमचो रमेश तवडकर आणि दुसरो गोविंद गावडे. आज एकलो तो आज सभापती आसा, दुसरो मंत्री आसा त्या सरकारात. तो म्हणटा ताणें आपल्यालो फायदो करून घेवपा खातीर समाजाचो वापर करून घेतलो अशें म्हणपाचें. सडनली नाल्यार समाजा समज पडून गेल्ली आशिल्ली जाल्यार आतां समाजाला आयज समाज हें जायना कितें फुलफील जायना डिमांड. आंदोलन चालू उरता आशिल्लें, असेंब्ली बोवाळ जाता आशिल्लो, आमकां रस्त्यार येवपा पडनाशिल्लें. आमकां 5 तारीख रस्त्यार वयचें पडलें. हांगा मडगांव आमकां 25 मे सभा घेवची पडली. मागीर 15 नोव्हेंबराक 2013 आमकां आझाद मैदानाचेर मिटींग घेवची पडली. 5 फेब्रुवारीक आमकां मोर्चा काडचो पडलो. आमी पडले बेकार पडून ह्या लोकांक समज असेंब्ली समज आवाज काडिल्लो बाबा तुम समज आमकां करना जाल्यार आपूण रिजायन जाता, आपूण एक मिनिस्टर जाय, आपूण एक स्पिकर जाय, आपूण कापसात तरी आमकां केन्ना उलयता तरी डिमांडा खातीर ना. फटयले कोणा बीजेपीन फटयले काय तुमच्या लिडरान? हांवें तुमकां पयलीं सांगिलां जें आंदोलन केल्लें तें स्वार्था खातीर एक सरकाराक उडोवन दुसऱ्या सरकाराक सत्ता हाडपा खातीर आनी तातूंतले आपले पळ घालपा खातीर. 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेन कोमुनिदाद सुवातींनी आशिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो अधिकार कोमुनिदाद संस्थांक दितले. हे खातीर खासा धोरण सरकार चालीक लायतले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात तशेंच पंचायत मंत्री माविन गुदिनो तशेंच आमदार निलेश काब्राल हांणी दिल्या. कोमुनिदाद सुवातींनी आशिल्ली घरांच कायदेशीर करपा विशीं हें धोरण लागू आसतलें. वेवसायीक वा हेर आस्थापनांचो हातूंत आस्पाव करचे ना अशें मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें. As far as the regularization of this in Komunidad land, construction in this illegal construction in this Komunidad land. Now we have basically come to a conclusion, and where we need to basically amend the Komunidad the act, where we have decided that. Like how we have this unauthorized construction, regularization of this unauthorized construction, where cutout date is 2014. So we have come to a conclusion that in the same line of that, we should start basically having regularization of this encroachment in Komunidad land. But there is that comes in the rider as far as Komunidad is concerned. See, this is opportunity basically given to the Komunidad. Because now how the application has got to come to the collector, the same way the application has got to come to the collector, then collector will forward it through the administrator to all the Komunidads. Now it is the right of those Komunidad, they can accept it or they can reject the regularization. But this will be the part of it. What will be the cutoff? Cutoff period is 2014. The same thing what we have got 28 February 2014. The same way what we have got for the regularization of the unauthorized construction. So date we have kept in par with the same. So in this way, and as far as regularization of Komunidad is concerned, it is only Komunidad basically will have to regularize their land part of it. Not the construction. Construction back again it will have to come to the collector to regularize their construction part. Essence is not to encourage illegal construction. But what can you do? What is there till today? Can you demolish? You cannot demolish. So we are coming out just as we came in that ROCA policy. Same way, here also a policy is being so evolved to see that this get legalized. Regulation of grant also will be more or less 300 square meters maximum land. If land is encroached more than 300 square meters, they have to hand over the land back to Komunidad. This is what a general saying is there. They can occupy because they don't have a house. That's why they have open. If they want to, they have acquired 3,000 square meters of land, 5,000 square meters of land is not what has to be regularized. This is the house. The remaining has to be handed over. That is what the perspective is. And also, Honorable Minister has discussed is also looking at giving powers to the Komunidads, to the administrator. In future, this encroachment should not be stopped, and they will be equally responsible to break the law. That is what is also. केंद्रीय मंत्रिमंडळान एसटी आरक्षण विधेयक संसदेत संमत करपाचो निर्णय आमकां मान्य ना अशें एसटी फुडाऱ्यांनी सांगलें. हें जैत न्हय तर एसटी समाजाची फटवणूक असो आरोप फुडाऱ्यांनी केला. लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान राजकीय आरक्षण दिवपी अधिसुचोवणी काडची ही आमची मागणी सरकारान पुराय करची अशें समाजाच्या फुडाऱ्यांनी म्हणलां. हे विशींचो फुडलो निर्णय 10 मार्चा सावन प्रत्येक गांवांत बसका घेवन करतले अशी माहिती पणजे धरणे आंदोलनाक बशिल्ल्या समाजाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या. तेन्ना काल एक न्यूज आयलो आनी आमकां दिसलें की एक स्टेप तरी जालो एक बरें दिसलें
तितून कितें म्हटलेलें आसा रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्रायब बिल 2024 हे त्यांनी कॅबिनेटान पास केलें. पूण हितून कितें आसा हें जें बिल तेणी पास केलां तें आमकां मान्य ना, कारण आमी मागताले सुरवाती पासून फायनल नोटिफिकेशन. आनी जे हितून हें बिल कशें आसा हें बिल तेणी रिजोल्युशन तेणी पास केलां बिल, हितून कितें आसा हें बिल तुका परत मागीर पार्लमेंटान वचपाक जाय, पार्लमेंटान पास जावपाक जाय. आतां पार्लमेंट बसतली, आतां जे लोकसभेचें इलेक्शन जाले नंतर जे पार्लमेंट बसतलें तें आतां खबर ना BJP गव्हर्मेंट आसतलो किंवा दुसरो आनी खंयचो आसतलो, थंय तें एप्रूव जावपाक जाय. थंय एप्रूव जाली नंतर ते मागीर परत जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया सेन्सस डेटा आसा तो तेणी नोटिफाय करपाक जाय. तो नोटिफाय केली नंतर जो मागीर ते प्रेजिडेंटाचे एसेंट घेवपाक जाय, तेन्ना तेजे नंतर हो एक्ट जातलो. आनी हो एक्ट जाले नंतर फुडलो प्रोसेस चालू जातलो. आमी सुरवाती पासून मागताले की आमी एक सिंपल जो इजी प्रोसेस सांगलेलो तो तेमी करूना. कितें आसलें 2020 ज्यो बाकीच्यो स्टेट्स आसा, आसाम आसा, मणिपूर आसा, अरुणाचल प्रदेश आसा, जम्मू एंड काश्मीर आसा, तांकां तुमी 2020 1% कमिशन बसून त्यांनी रिजर्वेशन दिल्लें. आनी हो सिंपल प्रोसेस आसलो. त्या प्रोसेसा प्रमाणे त्याच नोटिफिकेशनां आमचें गोंयचें नांव ॲड करा अमेंडमेंट काडून, किंवा सिमिलर नोटिफिकेशन तुमी काडून मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिसान सिमिलर नोटिफिकेशन काडून हो आमचो गोंयचो जो फुडलो प्रोसेस आसा डिलिमिटेशन कमिशन बसून फुडलें नोटिफिकेशन काडपाचो हो करा म्हणून आमी दिल्लें. गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. शेनवारा सत्तरी गवणे वाठारांत 2 स्कुटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत सदा घोलकार हाका चड दुखापत जावंक ना, पूण दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण हें वाडत आसा. आयज गवणे सत्तरी हांगासर मोटरसायकल आनी स्कूटर हातून भीषण अपघात जालो आनी हातून दोगांय मोटरसायकल आनी स्कूटरवालो अपघातान जखमी जालेले आसा. ह्या प्रकरणाची म्हायती अशी की खोतोडे सत्तरी हांगातलो सदाम घोलकर ह्यो गवणे सत्तरी हांगासर मिड डे मील दिवपाक सकाळीं वयतालो आनी त्या टायमार एक परप्रांतीय तेज्या जरी नांव कळयलें ना आनी तो समोरून येतालो आनी तेजी दोगांची समोरासमोर टक्कर जालेली आसा आनी हातून दोगांय जबर जखमी जाल्ले. हेजे मागीर जेन्ना 108 कळयलें, 108 येवन तांकां दोगांकी वाळपे पयलीं हॉस्पिटलांत व्हेले आनी तेजे मागीर तांकां GMCन फुडल्या उपचारा खातीर व्हेलेले आसा. ह्या प्रकरणाची चवकशी वाळपे पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमुदक TV खातीर सपना सावंत. दक्षिण गोंयच्या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप दोनूय पक्ष कन्फ्युज्ड. दोनूय पक्षांचो अजून उमेदवार थारना. नेमकी राजकीय परिस्थिती कितें आसा, कोणाची नांवां चर्चेत आसात, पळया हो रिपोर्ट. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आम्ही जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघा वयल्यान म्हणजे त्या दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघाची उमेदवारी लोकसभेची कोणाक दिवपाची हाजेर काँग्रेस सयत भाजप सुद्धा कन्फ्यूज जाल्लो दिसता. आमी कांय दिसा पयलीं पळयलें की जी नांवां भाजपच्या लिस्टान आघाडीचेर आसली ती खंय तरी फाटी पडली आनी तेचे उपरांत एक नवो वेगळो विशय सुरू जालो तो म्हणजे दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही बायलां उमेदवाराक दिवपाची म्हणून. बट आतां जी परत नव्यान कांय म्हायती फुडें येता ती म्हणजे भाजपान जी पयलीं नांवां धाडिल्लीं ती नांवां आजून भायर तशी मारिल्ली ना. ती नांवां आसात त्या भायर केंद्रीय नेतृत्वान भाजपाच्या बायलांची नांवां धाडची अशें तांकां सांगिल्लें. सो ताका लागून आमी अशें म्हणपाक शकता की सद्या भारतीय जनता पक्षा भितर जी पयलींची नांवां आसलीं म्हणजे जे आमी पयलीं उलयताले केडरांतले मनीस म्हणून नरेंद्र सावयकार, तेजे उपरांत विनेबिलिटीच्या मुद्द्याचेर बाबू कवळेकर हांचें नांव आसा अशें म्हणटाले, तेजे उपरांत दामू नायक हेंचें सुद्दां नांव आसलें. ह्या 3 नांवां सयत ती 3 नांवां आसतना सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी बायलां जी उमेदवारी खातीर जी इच्छूक आसात किंवा कोण अशी कॅपेबल आसात तेंची नांवां दियात अशें सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत हाचेर फायनल डिसिजन हें जाल्लें ना. नेमकें बायलेक तिकीट मेळटलें काय दादल्या उमेदवाराक दक्षिण गोंयचें तिकीट मेळटलें हाचेर परत एकदां संभ्रम जो आसा तो तयार जाला. काल सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की अजून पर्यंत तांच्यांनी बायलेच्या खंयचेच नांव बायला उमेदवाराचें हें अजून फायनल करूंक ना वा तें दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेन तें पावोवंक ना. ताका लागून भारतीय जनता पक्षाचे सुद्दां अजून पर्यंत उमेदवारी कोणाक दिवप हाचेर कांयच निश्चित जाल्लें ना. दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस सुद्दां एक पयलें लिस्ट जें आहा तें काल काँग्रेसीचें दिल्लीच्यान क्लियर जालें. पूण ह्या लिस्टा भितर उत्तर गोंयचो उमेदवार काँग्रेसीचो ना आनी दक्षिण गोंयचोय ना.
काँग्रेसीन सांगिल्लें प्रदेशाध्यक्ष पाटकार किंवा माणिकराव ठाकरेचे 2 दिसां पयलीं तांची सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक जाल्ली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की दोनूय नांवां आमी वांगडाच डिक्लेअर करतले. सो आतां काँग्रेसीचें नांवां उमेदवार जी आसा ती केन्ना डिक्लेअर जातली हाजी वाट सगळे पळयतात. आनी खास करून दक्षिण गोंयचो आमी जर विचार करीत जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीच्या वतीन विद्यमान खासदार जे आसात फ्रांसीस सार्दिन हांच्या सयत गिरीश चोडणकार हांचें नांव सुद्दां चर्चेन आसा किंवा रेसीन आसा अशें उलयतात. सर काँग्रेस आतां कोणाक उमेदवारी दितली हाजोय सगळ्यांक प्रस्न पडला. आमी जर पळयत जर परंपरा काँग्रेसची पळयत जाल्यार काँग्रेस हे सदांच तांणी दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही कॅथलीक उमेदवाराक दिल्ली आसा. ती परंपरा काँग्रेस कायम दवरता काय ती परंपरा मोडून काँग्रेस एक हिंदू कॅन्डिडेट दक्षिण गोंया भितर दिता तें पळोवचें पडटलें. ह्या सगळ्या गजालीचो आमी जर सारांश काडलो जायत जाल्यार जावं भाजपा जावं काँग्रेस हे दोनूय पक्ष दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीच्या बाबतीन आजून मेरेन कन्फ्यूज आसात. आजून पर्यंत दोनूय पक्षांच्या वतीन एका खंयच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जायना. परत परत वेगवेगळी नांवां जी आसात ती चर्चेक येतात. भाजपाची पयलींची आसा ती आजून आसा ती भायर पडिल्ली ना अशें भाजप सांगता. ताका लागून आतां दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो एक तिडो उमेदवारीचो तिडो हो भारतीय जनता पक्षा भितरूय तयार जाला काँग्रेसी भितरूय तयार जाला. निमणे कडेन केन्ना हे दोनूय पक्षांचे कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयचे जाहीर जातात हाजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां. काँग्रेसीचे लोकसभेचे उमेदवार कांय दिसांनी जाहीर करतले. सध्या लोकसभा वेंचणुके खातीरची तयारी तशेंच पक्षाक आनी घटमूट कशें करप हे विशीं काम सुरू आसा अशी माहिती काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी दिल्या. ते शेनवाराक गोंयांत पावले. कोविडला संघटनेच्या दृष्टिकोनातून सर्वांशी चर्चा करणं आणि परत कोणाचं काय म्हणणं आहे ते ऐकून घेणं आणि पुढचं BLA वगैरे सगळं विधानसभा क्षेत्रामध्ये जे ॲक्टिव्हिटीज व्हायला पाहिजे त्या संदर्भात प्लॅनिंग करणं PCC अध्यक्षावर सगळे एकत्र करून ते करतात. उद्याला काही मिटिंग्स वगैरे बोलावले त्या संदर्भात आणि एक मजबूती काँग्रेसला आणण्या दृष्टिकोनातून आणि दोन्ही मतदारसंघ जिंकल्या दृष्टिकोनातून जे इंटरनल आम्हाला तयारी करायची आहे ती आम्ही तयारी करण्याकरता मिटिंग्स आमचे आज इन्चार्ज गोंयान आयल्या मीन पयर आयिल्ले आनी आमचे इंडिया अलायन्साच्या बाकी लोकांची मिटींग जाल्ली आमी प्रेस सुद्दां घेतिल्ली रिगार्डींग टिकीट एज इन्चार्जीस सेड देर इज अ प्रोसेस आणि CECची काल एक मिटींग जाल्या शॉर्टली देर इज गोइंग टू बी अ सेकंड मिटींग एंड दॅट एज अवर इन्चार्ज सेड लास्ट टाइम इट विल डिक्लेअर बोथ द सीट्स टुगेदर सो इट विल हॅपन व्हेरी शॉर्टली. See, we have time and again said yesterday, day before yesterday, we said that BJP is rattled. BJP is rattled. That's why all these afterthought are coming. If they were so serious of giving to Mahilas, then first only that name should have come in the first PEC which they had in Goa. मागीर जेन्ना आमचे इंडिया अलायन्स जातकीरच कित्याक सगळें तुमकां सुचता. सो आय थिंक दीस इज अनादर जुमला आनी गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो आनीक प्रयत्न आसा. हळडणे भुंयगत वीज केबल घालपा खातीर दवरिल्ल्या वीज केबलांक उजो लावन लासून उडोवपाचो प्रकार घडलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच म्हापशे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो पालयलो मात तो मेरेन सगळीं केबलां जळून गोबर जाल्ली. सध्या हळडणे मतदारसंघात भुंयगत वीज केबलिंगाचें काम चालू आसा. मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामात कांय जाण आडमेळी हाडपाचो यत्न करतात अशें म्हणीत थळावो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी ह्या घडणुकेचो निशेध केलो. हांव पणजे आशिल्लो पर्वरी आशिल्लो तेन्ना म्हाका मॅसेज आयली की कोण उजो गायल म्हणून हिंगा आनी हे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे ते केसींग आसले ते उलपले म्हणून विडियो धाडलो तेन्ना चोयलां ते लास्ट म्हणून आनी म्हाका गॅरंटी आसा की हे ऑटोमॅटिकली आपशीन जायना ते कोणें गायला उजो आनी कित्याक उजो गायला की हे लासोवपाक काबार करपाक. आमी अंडरग्रावंड केबलिंग लोकां पासत करतात आनी लोकां बऱ्या पासत करतात कित्याक परत परत आमकां फोन येतात कंप्लेंट येतात सांगपाक की लायट गेले एक बारीक हांदो नाल्यार चुट्ट पासून लायन टच जाली जाल्यार आमचे ट्रीप जाता. सो अंडरग्रावंड केबलिंग येता तेन्ना लोकां पासत बरें येतलें आनी कोणें गायलो तो इज एन इंडिकेशन की लोक जेलस आहा. म्हजे कोण ओपोनंट्स आहात ते जेलस आसात ते डेवलपमेंट जाता तें तेंगे दोळ्यांक तांकां दिसना ते बरें दिसना तांकां आनी ते ऑब्स्ट्रक्ट करूंक सोदतात आडावपाक सोदतात आनी केशे भाशेन आमचें डेवलपमेंट बंद करूंक सोदतात. म्हणून हांव ह्या लोकांक वॉर्निंग दितां दॅट डेवलपमेंट वील गो अहेड
what development you have not seen for 10 years you will see, and we will continue with good work for the constituency, for the people. कित्याक हांव निवडून आयला मुगे पर्सनल कांय करपा न्ही, हांव लोकां पासत आयला आनी लोकां पासत हांव काम करतलो. राज्यात जे पॉवरफुल फुडारी आसा तातूंत विश्वजीत राणे यांचो आस्पाव जाता. आतां लोकसभा तेंकली ते निमतान उत्तर गोंयांत विश्वजीत राणे यांची भुमिका सामकी म्हत्वाची. तेच नदरेन उत्तर गोंयचे विद्यमान खासदार मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी एक म्हत्वाचें विधान केलां. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. विश्वजीत प्रताप सिंग राणे गोयच्या मुख्यमंत्री पदाची मोख दवरून राजकारण करपी फकत उत्तरेंतलो न्ही जाल्यार पुराय गोंयांतलो एक मास लिडर. लोकसभा वेंचणूक आतां लागीं पावल्या आनी ते नदरेन विश्वजिताची ताकद पक्षाक म्हत्वाची आसा. विश्वजिताचे सत्तरीत एक हाती वर्चस्व. खंयचीय वेंचणूक जावं मागीर ती विधानसभा वा लोकसभा, विश्वजीत जे पक्षान आसा थंय मतांची लीड दिवपी राजकी किंग. एका तेंपार सत्तरी ते काणकोण आनी पेडणे ते सांगे असो विश्वजिताचो राजकी वारू घोडदौड करतालो. मात मदल्या काळात मातशी स्लो जाल्ली घोडदौड विश्वजिताचे भाजप प्रवेशान परत वेगवान जाली. काँग्रेस आनी भाजप ह्या दोन पक्षां मदलो फरक विश्वजिताक खबर आसा आनी ताणें तो स्वता अणभवला. भाजपात कार्यपद्दतीची चौकट, मात चौकट आसूं वा नासूं विश्वजिताचें नाणें खणखणटा ते सत्तरींतले निर्विवाद वर्चस्वाच्या नेटार. आता हो सगळो उहापोह करपाचें कारण म्हळ्यार शुक्रारा एका भौशीक कार्यावळींत श्रीपाद भाऊन मंत्री विश्वजिताची केल्ली तुस्त आनी ताजेर विश्वजितान दिल्ली जाप. पळयात. ते सांगपाची गरजच ना, पण गेल्या इलेक्शनाक तुम्ही पळयलां की जास्तीत जास्त जे लीड जे आशिल्ले ते सत्तरीतून आशिल्ले दोन्ही मतदारसंघ विश्वजीत राणे आमकां केल्ली. आणि ताजे एकूण त्या मतदारसंघाचें काम, एकूण गोंयचें काम पळयलें नंतर फक्त दोनूच मतदारसंघ न्हय, संपूर्ण गोंयांत ताजें जें कितें कामाच्या बाबतींत जें हें आसा तातूंत ताज्या शब्दाक जो कितें मान आसा तो त्या मदली एक मंत्री ते आसा. सो बीजेपीक डेफिनेटली एडवांटेज आसा विश्वजीत म्हणल्यार. डेफिनेटली सो नेक्स्ट सीएम विश्वजीत न्हू, आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. ना तूं आतां कॉन्ट्रोवर्शियल नाका. राजकारणात सगळ्या गोष्टीवर मी प्रतिक्रियेला द्यायला पाहिजे तसं नाही. मी थंड स्वभाव ठेवलाय आजकाल, ते बी आश्चर्यचकित झाले. मी बोलत नाही. आणि काय असलं तर मतपेटी जे आहे ते मतपेटीच्या माध्यमातून लोकांच्या मनात काय आहे ते व्यक्त होणार. मी कशाला बोलू? मला खात्री आहे की माझे लोक माझ्याबरोबर आहेत. त्याच्या पुढे बोलायचं नसतं. राजकारणात प्रत्येकाला अधिकार आहे, पाहिजे ते बोला. पण मी म्हणतो की श्रीपाद नाईकजी बहुमताने जिंकून येणार आणि सत्तरीहून सगळ्यात गोव्यात सगळ्यात जास्त आघाडी म्हणते ते पर्याय मतदारसंघ म्हणून द्यायचा आमचा प्रयत्न असतात. आमचे कार्यकर्ते सक्रिय आहे. भारतीय जनता पार्टीचं काम आम्ही करतो आणि ते बहुमताने निवडून येतात. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे खातीर IRCTC वांगडा शुक्राराक गोंय सरकार आनी समाज कल्याण खात्यान MOU सायन केला. 12 मार्चाक गोंयांतल्यान 1000 भाविकांक घेवन ट्रेन वेलंकनीक वतली. तशेंच देवदर्शन यात्रेक वचपी भाविकांच्या भलायकेची कुयदाद घेवपा खातीर नर्स, दोतोर आनी पुलीस निरीक्षक धाडटले. उपरांत आनीकूय देवदर्शन यात्रा जातल्यो अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेच्या संदर्भात या वर्षाच्यो ट्रेन्स आता सुरू जाल्या आमच्यो. ह्या वर्साक आमकां थोडे फंड्स बजेटरी एलोकेशन्स कमी आशिल्ले, पूण नेक्स्ट इयर आमी एक्सपेक्टींग वीच वील गो एनहान्स. पूण जे शक्य आसा ते आमी सुरवात करतात. वालंकिनी ट्रीप आसा पळय ती 1000 पॅसेंजर्स व्हरतली. आनीक 12 तारखेक सुरू जाता आनी फर्स्ट ट्रेन जातली. आणि त्याच्या फाटल्यान जर प्रॉब्लेम्स ना जर जाय जाल्यार आतां एग्रीमेंट IRCTCL म्हणजे इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हे भारतीय रेल्वेचे एक कॉर्पोरेशन आसा तांचे बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन करतात. आणि 12 तारखेर सकाळ फुडें 8 ही पहिली ट्रेन वालंकिनी त्या डेस्टिनेशनाचेर वतले. जे म्हणजे मेडिकली फिट आसा तांणीच वचचें, जाणे करून त्या फॅमिलीकूय त्रास जायना आनी आमकां सरकार म्हणूनय जायना. आनीक व्यवस्था ही प्रत्येक कंपार्टमेंटाक एक व्हॉलंटियर आमी सांगिल्लें आसा की प्रत्येक कंपार्टमेंटाक एक यात्रेकरू आसा जो कॅरटेकर आसा तो थंय ताणें तो कंपार्टमेंट सारको मेंटेन करपाचो. पोलीस सर्विसीस आमी तातूंत भितर घेतले. अशे तरेन ही ज्यो सर्विसीस आमी चालू करतले. प्रिकॉशन्स आमी डॉक्टर्स दवरतलेच हातूंत भितर. ह्या गोंयच्यान भितर एक डॉक्टर धाडटले. दे विल प्रोवायड वी विल रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ टू प्रोवायड अ डॉक्टर, अ नर्स अँड कॉन्स्टेबल, PC कॉन्स्टेबल्स. पूण अयोध्येक आमी आतां वचचे ना कारण तो एक लॉंग टूर जाता. म्हाका दिसता निश्चितपणान फुडाराक
सरकारा कडेन हें करून परामर्श करून आमी अयोध्येक वचपाचें पळयताले जर फंडींग अवेलेबल जाल्यार. प्रदूषित जाल्ले रगाडा न्हंयची पोवणी येता ते 12 मार्चाक करतले असो निर्णय शुक्रार जाल्ल्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या बसकेत घेतलो. जो मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन टँकरीन उदकाची पुरवण करतले अशें कळटा. नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे उदक रगाडा न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंयचें उदक दूषित जाला म्हूण थळावे लोक सांगताले. ह्या विशया वयल्यान कांय दीस पयलीं खासा ग्रामसभेत उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. त्या उपरांत भलायकी खात्यान दिल्ल्या अहवालातूय न्हंयचें उदक पिवपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें. देखून परतून एक फावट जिल्लोधिकाऱ्या वांगडा ह्या संदर्भात बसका घेतली आनी ह्या बसकेत येता त्या मंगळारा रगाडा न्हंयची पळोवणी करतले. तो मेरेन टँकरीन उदकाची पुरवण करतले अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. ते कितें म्हणटा की बाबा उदक जें आमी दिता न्हंय प्रदूशीत जाल्ली आसा म्हणटा ते न्हंय प्रदूशीत जाल्ली आपूण उदक दिता तें आमी ट्रिटेड जाल्ल्या तितून बॅक्टेरिया ना म्हणटा. सो परत एकदां आमी आमच्या स्ट्रीट हांवें आमकां क्वेश्चन केलें आनी तांकां सांगलें की बाबा उदक तुमी ट्रिटेड करता पूण गडूळ पाण्यात म्हणजे पोल्युटेड उदकाक ते ट्रीट करता आनी दिना ताका अजून पर्यंत कसलो तरी वास येता. सो आमचो डिमांड आसलो आनी अजून पर्यंत आमी त्या डिमांडाचेर ठाम आसा की बाबा आमकां साकोड्डेच्या एरियेन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जसो ओपा आसा किंवा बाकी सारके एरियेन जो आसा ओपा खांडेपार प्रॉपर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तसो आमी तेंचे कडेन डिमांड केला तो जाता तितले बेगीन जावचो. तेजे नंतर बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसा तितून एक आनी एक मोठें डिसिजन तेंच्यांनी घेतलें की बाबा जो कोण आसा हांवें डेप्युटी डिरेक्टराक एज अ विलेजर सगळ्यां कडेन रिप्रेझेंटेशन दिता आसतना सांगलें की जाता तितले बेगीन तुजे कडल्यानची एक्शन जी आसा ती फ्लो जावपाक जाय. कारण आज पर्यंत कोणाचेर कसली एक्शन जाली ना पंचायत बॉडीचेर एक्शन जाली ना किंवा तुमची टोटल WRTचेर जर तेंची निश्काळजीपणा जर तेंचेर एक्शन जाली ना सेक्रेटरीचेर एक्शन जाली ना सो तेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावचें. सो फार तेंच्यांनी टॅक्निकली प्रोसिड केल्या त्यो आजून पर्यंत चालूच दवरले म्हणटा. परत तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां. सो जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आमचे विलेज रिप्रेझेंटेटीव अजय कोण आसले ते आसता ते सोमारा मागला इन्स्पेक्शन सॉरी ट्यूजडे म्हटला मंगळारा म्हटला. सो ते इन्स्पेक्शन जातलें. सो आमी त्या रिपोर्टाची वाट पळयता बट आमचो एट दी एंड ऑफ द डे मिटिंगेक आमी सॅटिस्फाय आसा की बाबा खंय ना खंय पयशांची कामां जावपाक जाल्ली ना. आतां पण डेप्युटी कलेक्टरान नोटिफिकेशन दिला कोणाक पनीश करपाक जाय जे मेन ऑथॉरिटी अपोजिशन फुडें गेला तेजेर एक्शन जाता सद्या आनी उदकाचो हाज्या फुडें रिपोर्ट येतलो तेज्या नंतर. बट एट दी एंड ऑफ द डे आमी परत एकदा ठाम आसा की आमकां उदकाचो ट्रिटमेंट प्लांट जाय त्या जाग्यार. मिटींग आशिल्ली प्रशासक अधिकारी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे आनी आमची PWDचे सगळे ऑफिसर आसले आनी ग्रामस्थ तेंचे भितर एक मिटींग जाली. तितून भितर पंचायत मंडळ आशिल्ले तेन्ना मिटींग जाली. विशय सांगला की रगडा नदी दूषित आहा. कलेक्टरान सुद्दां हेजेर मानता की रगडा नदी दूषित आहा. त्या संदर्भात कितें उपाययोजना करची त्या खातीर फुडली पावल मारची. आनी आतां येता त्या मंगळाराक तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां. तें जॉयंट इन्स्पेक्शनाक तेंकां सकाळी काय सांजची ती नोटिफिकेशन काडटले आनी ग्रामस्थांक कळयता सांगलां. जॉयंट इन्स्पेक्शन काडून ते हांगा उदकाची टेस्टिंग घेतले. प्रत्येकाची घरान वचून ती टेस्टिंग घेतले. ग्रामस्थांचो आरोप आसा की उदकांत ते वास मारता मोठ्या प्रमाणात क्लोरीन घालता क्लोरिनाचो वास मारता. आनी PWD म्हणटा की आमी लोकांक शुद्ध उदक दिता तेन्ना जो पर्यंत टँकर आहा तो पर्यंत आमी टँकर धाडटले की लोकांक एक भीती निर्माण जाल्या पूण आमी टँकर धाडटले आनी लोकांची ती भीती पयस करतले. पूण प्रशासक जो आमचो आसा डेप्युटी कलेक्टर अक्षय तेणी सांगला की हांगा आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करया. ती एक मंगळारा तेणी डेट फिक्स केल्ली आसा आनी जॉयंट इन्स्पेक्शनाची दिसाक सगळे टेस्टिंग करया परत एकदा विलेजर वांगडा. तेन्ना आमी इतलें सांगूंक सोदता की आज पर्यंत गोमंतक टीव्हीन सतत फॉलोअप करीत आसा आनी आयजूय तेजो फॉलोअप जाला. गोमंतक टीव्ही जी आसा ती जे आमचे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी सुद्दां प्रेस मिडियाचे आभार मानलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारमेंदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.